मग चिश्टांदो आमी पास्काच्या काळाच्या चवथ्या आयतारांत आमी भितर सरल्यात आनी चवथो आयतार आमकां विशय दिता तो म्हणल्यार आमी दर एकली बरी मेंढऱ्यां जावन आमच्या बऱ्या गोवल्याची ताडो आयकूंक आमकां विशय उलो मारता। जाल्यार आयच्या दिसाक आमी दर एकली जाणत देवान आपल्या एकल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो म्हाका आनी तुमकां हे साल्वासांव जोडून घेवंक। आनी जेन्ना आमी ह्या बऱ्या गोवल्याचो ताडो आयकतात व बरी मेंढऱ्यां कशीं जावन येतात तेन्नाच भाव भयणीनो आमी हे साल्वासांव जोडून घेवंक शकतात। जाल्यार आयच्या दिसाक हे आमकां पयलें वाचप सांगता तें म्हणल्यार सगळ्यांनी हेच बऱ्या गोवल्याचो ताडो आयकून घेतलो आनी ताजोच पाटलाव केलो हें आमकां आयकूंक मेवता। आनी आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमान ह्याच बऱ्या गोवल्याचें चित्र आमकां दर एकल्याक उक्तें केल्लें आसा। जाल्यार ह्याच विशयाचेर ल्हानशी नदर मारतना आनी तुमच्या आनी म्हज्या जिविताचेर ल्हानशी नदर मारतना आज बऱ्या गोवल्याचें चित्र आनी ताजो एक बरो मेंढरो आमी कशीं जावंक शकतात तें तुमचे सोबे आयच्या दिसाक मनां आनी काळजां उक्ती करतना ही ल्हानशी समजणी दिवंक सोदता। आयच्या दिसाक न्हय ह्याच आधुनीक संवसारांत आमी तर फुडाऱ्यांचेर लक्ष मारली जाल्यार चोरां मदें आनी पॉलिटिशियनां मदें व मंत्र्यां मदें दोन फरक आसात। जे चोर आसात ते हूंय तुजे सोबे पयले हूंय चोरतात आनी मागीर धांवतात पूण आमचे मंत्री आनी आमचे दुसरे फुडारी आसात ते हूंय पयले पयस आसतात आनी मागीर सकाळ ते तुजे सोबे चोरूंक येतात। असले हूंय आमकां फरक चोरां मदें आनी दुसऱ्या फुडारी मदें जायते फावटी आमकां दिश्टी पडटा। जाल्यार ह्या संवसारांत भाव भयणीनो जायते फुडारी आसात घोडे आमी जायते जाणांचो ताडो आयकून घेतात। घोव घोडे बायलेचो ताडो आयकता, भुरगीं घोडे आवय बापायचो, घोडे ऑफिसांत काम करतात ती घोडे आपल्या मॅनेजराचो हे परी आमी जायते जाणांचो ताडो आयकून घेतात। पूण भाव भयणीनो आमकां एक मुश्कील आमच्या जिवितांत जाता तें म्हणल्यार कोणाचो ताडो आयकून आमचें जिवीत फुडें व्हरचें तें आमकांच खबर आसना। जायते फावटी हे संवसाराचो ताडो आयकतात घोडे आमी कितें वाचतात घोडे टीव्हीचेर आयकूंक मेवता, रेडिओचेर आयकूंक मेवता ताजो ताडो आमी आयकतात आनी जायते फावटी आमी म्हणटात आतां आमी घोडे कन्फ्यूज जालेले आसात। अशी आमची गोत जायते फावटी जाल्ली आसा। पूण आयच्या दिसाक जो विशय आसा त्या विशयान आमकां तीन तरेनी सांगलेले आसा। पयलो भाव भयणीनो आमी खरो गोवल्याचो ताडो आयकतलीं जाल्यार आमकां 2 दिसाक एक देवाचें उतर आमकां दिल्लें आसा। घोडे आमच्या मिसाचे भेटीन आमच्या तेस्तान आमच्या घोडे खासगी मागण्यान जेन्ना आमी देवा सोबे वेळ सादतात तेन्ना भाव भयणीनो आमकां खरो ह्या गोवल्याचो ताडो आयकूंक मेवता। तेन्नाच भाव भयणीनो आमी एक बरी मेंढऱ्यां जावंक शकतात जे आमी आमच्या गोवल्याचो ताडो आयकून ही संवसाराची यात्रा व प्रवेश बरे भाशेन करूंक पावतात। ही जावन आसा पयली वस्त आयच्या दिसाक आयच्या शुभ वर्तमानान आनी आयच्या विशयान आमकां फावो जाल्ले आसा। जाल्यार आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमी भाव भयणीनो कशीं बरी मेंढऱ्यां जावंक शकतात काय। आमी तर बरी मेंढऱ्यां जातलीं जाल्यार जायते फावटी आमचे प्रयत्न घोडे निर्फळ जातात। कित्याक भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतराचेर आमचें मन लावंक ना, आमचें काळीज लावंक ना। घोडे जायते फावटी हो बरो गोवली आमचे सोबे येवन जायते फावटी आमकां बरे संदेश दिता पूण आमी घोडे ताच्या उल्याक आमचे कान दिवंक ना। आमी तर बरे मेंढरी जातलीं जाल्यार ताच्या उल्याक आमी कान दिवंक गरज आसा तेन्नाच घोडे आमी बरे मेंढरे जावंक पावतले आनी बरे मेंढरे जावन हे सासणीक जिवीत आमी जोडूंक पावतले। हे सासणीक जिवीत तर आमी जोडटलीं जाल्यार ताजो दर दिसाक दर घोडेक आमी ताजो ताडो आयकूंक आनी ताजोच पाटलाव करूंक आमकां दर एकल्याक गरज आसा। देवान आपल्या एकल्या पुताक धाडून आमकां घोडे हे सासणीक जिवीत जोडूंक आमकां दर एकल्याक आदार दिलो पूण हे सासणीक जिवीत आमी जोडटलीं जाल्यार आमी दर दिसाक दर घोडेक ताजो ताडो आयकूंक गरज आसा तेन्नाच घोडे आमी हे सासणीक जिवीत जोडूंक पावतलीं। ही जावन आसा दुसरी वस्त आयच्या विशयान आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां फावो जाता। आयच्या दिसाक निमणी वस्त भाव भयणीनो ती म्हणल्यार हे बरे गोवल्याचें चित्र आमकां दिल्लें आसा। जाल्यार आयचो आयतार आमकां म्हणटा
आमी दर एकली क्रिस्ती जिवीत जेताना खूद आमी एक बरे फुडारी जावं, एक बरे गवळी कशें जावन जेन्ना आमच्या आताकालाक जी मेंढरे आसात व गोडे दुसरे आसात, गोडे आमी आवय बापूय जावन आमच्या गोडे आताकालाक भुरगीं आसात, गोडे आमी ऑफिसांत काम करतना आमच्या सावे दुसरे आसात, तांकां एक बरे गवळी कशें जावन तांकां खूद एक बरी वाट दाखोवंक आमी खूद एक बरी वाट चलूंक आमकां हो विशय उलो मारता। जाल्यार मागुया हे बरे गवळ्याचें चित्र आमच्या मुखार दवरलेलें आसा। आमी दर एकली एक बरी मेंढरां जावन ताचोच पाठलाव करूंक, ताचें उतर आयकूंक आमी एक बरी मेंढरां जावन हें सासणीक जिवीत जोडूंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक मागुया।